करूंक आमी एक कुटुंब जावन आमी पवित्र स्नान घेतलेलीं जावन क्रिस्म घेतलेलीं जावन पाटी पडल्या म्हणलें स्पश्ट जाता. देखून खंयच्या दिसा आमी पवित्र स्नान घेतलेलीं सक्कड याजक धार्मीक आनी सक्कड हेर आमी जेजूची सुवार्ता परगटण्याची हातारां म्हूण समजल्यार आनिकी बरान आनिकी सडीत मापान आमचे भोवती क्रिस्ताची वळख आनी क्रिस्ताची सुवार्ता परगट जातली. जायतो लोक क्रिस्ता विशीं आयकोंक आमच्याच गांवांत अत्रेकता, तान येता, आश येता. असल्यांक जेजूची सुवार्ता परगट करूंक आमकां कायदो आसा म्हूण आज आमी समजोवया. भोवशा आजकाल संवसारी चिंतप लौकीक राटावळी आमकां सड जाल्यात आनी ह्या वरवीं आमच्याच कुटुंबांनी सुवार्ता वाचूंक, सुवार्ता नियाळूंक, सुवार्ते विशीं हेरांक सांगूंक आमकां मोनी ना, धैर्य ना, पुरसती ना. पूण आमकां सोमेस्तांक सुवार्ता परगटण्याचो कायदो आसा न्हय? पवित्र स्नान घेतल्यानी ओगोस बसोंक साद आसा? जर तर हांव सुवार्ता परगट करिना तर सांत पावल म्हणटा हांव निजाकी निर्भागी. देखून आज हर एकल्यानी आमी हांवें सुवार्ता परगटणार जावंक जाय. म्हज्या घरांत, म्हज्या इस्कॉलांत, म्हज्या वावरा जाग्यार, म्हज्या परिसरांत म्हणलें चिंतप हांगा हांव व्हरूंक जाय. आनी त्या दाळा जुजे वासान आराम केल्लें आमच्याच गांवांत आनी उपरांत श्रीलंकान मुंदारून व्हेल्लें तें काम भरान बेतलें. साबार हांकां जेजू क्रिस्ताची वळख मेळटली. आयच्या परिसरांत काळोखाचें राज चड आसा म्हणल्यार परी आमकां भोगता. उजवाडाचें राज हाडूंक संवसारार उजवाड जावंक म्हाका आनी तुमकां नेमल्यात. पूण आस दवरा पवित्र स्नान घेता आसतना आमकां जळती वात दिल्ली तुमी पळयल्या. आवय बापायनो, पदर मदर वो उजवाड जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमलां. ही आसलीं उतरां. देखून हर एकल्याक आमकां क्रिस्तांव ताव उजवाड मेळ्ळा आसता. वो उजवाड आमी हेरांक दिवंक आसा आनी खंयसर काळोखाचें राज आसा तें नपयस करूंक, तें उणें करूंक आमी साधन करूंक आसा. एकली धार्मीक भयण नॉर्थ इंडियांत वावर करनासली, वृत्तेन ती नर्स. ती एका हळ्ळेक वचून जेजू क्रिस्ता विशीं सांगोंक मन आसलें तरी सांगोंक तिणें फाटीं गेलें. बरी सेवा नर्स जावन त्या विलेजांत त्या एका हळ्ळेन तिणें दिली. तिची सेवा पळोवन 1 म्हयनो जाल्या उपरांत लोकांनी विचारलें, तूं कोण? तूं कित्याक ही बरी सेवा दिताय आमकां? आनी त्या दाळा तिणें जेजू क्रिस्ता विशीं, तिच्या समर्थते विशीं, वांजेला विशीं उलोवंक सुरू केलें. तितल्यार तांच्या मदीं इश्टागत आसा जाल्ली आनी ती म्हणाली, तुजो देव निजाय की बरो? तिणें सवाल केलें, कित्याक तशें म्हणटात तुमी? कित्याक तुवें बरी, तूं आमची सेवा करताय, देखून तुजो देव बरो, ताच्या विशीं आमकां सांग. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी खंयसर सेवा दिता, खंयसर सोड दोड मनोभाव आमचे थंय रुता जाता, खंयसर मोग दया बोगसणें आसा, थंयसर आमी सुवार्ता परगट करता. देखून सुवार्ता परगट करची जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या सेरमांव सांगचे म्हण गरज ना, आवाज करची गरज ना. बगार आमच्या मौनपणा वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं, बऱ्या उतरा वरवीं, बोगसण्या वरवीं, माया मोगा वरवीं, सेवे वरवीं आमी सुवार्ता परगट करयात. खंयच्या दिसा वांजेल आमी आयकल्लो, वाचुल्लो, नियाळ केल्लो, आमच्या उतरा करण्यांनी तो प्रत्यक्ष जाता, परजळता, त्या दाळा सुवार्ता परगट जाता. देखून आमची उतरां, आमचे आदर्श, आमचें साल समकण हर एकल्याचें सुवार्तेक पुराक जाल्लें, सुवार्ता प्रसार जावचें तसलें करूंक आमी साधन करया. एक क्रिस्तांव कुटुंब आसलें आनी तें क्रिस्तांव कुटुंब भाग्यवंत, बरी, पवित्र, मेलफंक्तीची जिणी जियेतालें. तांच्या शेजारा क्रिस्तांव न्हय आशिल्लें कुटुंब आशिल्लें. हांची उतरां, हांचें मागणें आनी पेल्याक दिवचो मान, गौरव, सेवा पळोवन हें
क्रिस्तांव न्हय आसलें कुटुंब मस्त प्रेरीत जालें आनी एक दीस त्या क्रिस्तांव न्हय आशिल्ल्या कुटुंबांतलो विगारा लागीं म्हणालो म्हाका क्रिस्तांव जावंक जाय. अरे विगार अजाप जालो. हांवें कांय ह्या मनशाक क्रिस्तांव जावं म्हूण सांगिल्लें ना, ताका हांवें पळयल्लो ना, कितें हो औचित्य येवन म्हाका क्रिस्तांव जाय जे म्हण विचारता. ताच्या मतीन सवाल गेलें आनी तितल्यार तो क्रिस्तांव न्हय आसलो म्हणालो आमच्या घरा आमच्या शेजारा एक बरें अपुरबायेचें क्रिस्तांव कुटुंब आसा. तांची उतरां, तांचें मागणें, तांची सेवा, तांचें जेराल चिंतप म्हाका मस्त पसंद जालां. तांच्या कुटुंबांत संतोश आसा, समाधान आसा. जर हांव क्रिस्तांव जायन जाल्यार म्हाकाय म्हज्या कुटुंबाक तसलोच संतोश आनी समाधान येतलो. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर कोणें सुवार्ता परगट केली? ह्या कुटुंबान, ह्या कुटुंबाच्या ल्हानांनी आनी व्हडांनी सांगाता मेळोन जें कितें ती संभ्रमतात इगर्जेन आयकतात, दोतोरनी शिकल्यांक तें जियोंक साधन केलें आनी तांच्या आदर्शा मुखार लागशिल्ल्या कुटुंबाक क्रिस्ताची सुवार्ता तांणी परगट केली. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या जगान धार्मिकान एका कुटुंबान क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक आसा आनी आमी आमच्याच परिसरांत आमच्याच ल्हान ल्हान संगतींनी क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, सोम्याचें मिसांव आज मुंदर व्हरूंक आसा आनी हें मुंदर व्हरूंक म्हाका तुमकां सोमेस्तांक विंचल्यां. म्हाका एक याजक जावन तुमच्या पैकी थोड्यांक धार्मिकां जावं आनी तुमकां कुटुंबाची वडिलां जावं देखून तुमच्या तुमच्या अभ्यासांत ह्या आमच्या अभ्यासांत आमच्या वावरांत आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जाय. थोड्या फावटी उतरान, थोड्या फावटी आमच्या मौनपणांत, थोड्या फावटी आनी जायत्या फावटी आमच्या शेगुणांनी. त्या जाळा मात्र आमी जेजू क्रिस्ताचे खरे पटलावदार जातले. हांव सांब पावला बरी, सा जुजेवासा बरी, फ्रांसीस सावेरा विशीं आमकां कळीत आसा. तसले मिसांव आमकां असाद जावयेत. पूण ल्हान ल्हान माट्टांत आमच्याच कुटुंबाच्या जिवितांत आनी परिसरांत आमी सुवार्ता परगटणार मिशनरी जावंक साद आसा. आमचे थंय देखून आसून दी पयलो गूण मिशनरी थंय आशिल्लो पयलो गूण मागण्याचो स्पिरीट. खंयसर मागणें ना थंयसर सुवार्ता परगटणार जावंक आसात. सुवार्ता परगटणार जाय तर पयले आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत मागणें गरज आसा. मागणें आसा सकत, मागणें आसा बळ सुवार्ता परगटणेक. देखून आमच्या कुटुंबांनी मागणें करूंक जर तर तें अस्कस जालां तें बळादी करूंक आमी साधन करया. आमच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तकाचें वाचप, पवित्र पुस्तकाचो नियाळ, कुटुंबाचो तेर्स आमी सुखान आसतना केल्यार आमचें कुटुंब जावंक पावतलें एक सुवार्ता परगटण्याचे खातीर. दुसरें, आमच्या कुटुंबांत क्रिस्तांव शेगूण येवं, विशेश जावन घालतेपण, बोगसण्याचो स्पिरीट, माया मोगाचो आनी सेवेचो मनोभाव, हे सक्कड गूण सांजुजे वासा थंय परजळ्ळे. सक्कड सुवार्ता परगटणारा थंय ते आशिल्ले. आमचे थंय आमी रुता करूंक साधन करया. आमचे थंय असो सादेपण, घालतेपण, बोगसण्याचो सेवेचो मनोभाव, सेवेचो स्पिरीट. त्या दळा ह्या क्रिस्तांव शेगुणा मुखांत्र आमी सुवार्ता परगटणार जाता. निमाणें आमचे थंय आसून धैर्य आनी उर्बा, शेळेल्ले केदिंगस सुवार्ता परगटणार जावंक शकनात. कोण उर्बेस्त आसात ते मात्र सुवार्ता परगटणार जावंक साद आसा. देखून आतांच्या पाप साहेबान सांगिल्लें आसा आमकां उर्बेस्त क्रिस्तांव गरज आसात. सुवार्ता परगटणार आमकां गरज आसात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. आमच्या कुटुंबांत जावन दैवीक आपोवणी, याजक, धार्मीक आनी लायक मुखेली येवंक जाय तर, पवित्र सभेक फुडें व्हरूंक जाय तर, जेजूची सुवार्ता सगळ्यांनी आमच्या गांवांत गाजोवंक जाय तर
आमच्या कुटुंबांत क्रिस्तांव शेगोणो क्रिस्ताची सुवार्ता जियोवचें बरें म्हूण रुतां जावं दी. आज आमी हें फेस्त करता आसतना जुजेवासाक मान दिता आसतना ताची जिणी ताचे थंय फुलिल्ले शेगूण आनी ताणें आयकल्लो आयच्या सुवार्थेंतलो संदेश वसा सगळ्या संवसाराक. जें कितें तुमी आयकल्लें तें हेरांक सांगा. हांव तुमच्या सांगात आसतलो. ही सुवार्थेची उतरां आमच्या काळजांत आमच्या मनांत परत परत येवं आनी ही उतरां आमकां आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या परिसरांत सुवार्ता परगट करूंक आमकां आदारान प्रेरण जावं. आमेन. उबी रवया. आमचो भावार्थ आमी परगटया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितमेच्या रसनराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे समवलो आमकां मुर्येतांव जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांची मेल्ल्यांची झटकी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मुगाळ भुरग्यानो भावानो आनी भयणीनो जेजूची सुवार्ता परगट करी जे तर आमच्या उतरांनी आनी कर्णांनी आमकां मागण्याचो आदार गरज आसा. देखून आमच्या सगळ्या सुवार्ता परगटणारांक आमच्या मतींत हाडया तांच्या पासून आनी आमच्या पासून आमी सुवार्ता परगटण्याची हात्यारां आमच्या कुटुंबांत आनी परिसरांत जावं आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आतां दवरया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी एवकरिस्ताच्या संभ्रमाचो अर्थ जिवन जेजूची सुवार्ता आख्या संवसारार परगटचें करी मिशनरी जावं तांकां कृपा दी म्हूण मागता. सवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत तुझ्या पुता जेजूची बरी खबर परगटूंक सर मुखेल्यांनी कामार बांदिशे तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी तुझ्या पुताची बरी खबर परगटच्या सर मिशनरींक तूं उर्बा भलायकी आनी तृप्ती दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेक कश्टाक बली जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक धैर्य आनी सांगात दिवंक आमचे तांव निस्वार्थी मिशनरी उपजय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांनी जेजू श्रेष्ठ मिशनरी थंय आकर्शीत जावन संवसारार सर्गींच्या राजाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांग जुजेवास बापाच्या पुणसेतेच्या महापरबेक आयिल्ल्या सर यात्रिकांनी मिसां वावरांतय तांची जबाबदारी वळखून सांग जुजेवासा बरें उर्बेस्त मिशनरी जावंक तांची मनांत उस वाडय. तशेंच ह्या वार्षिक महापरबेक आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या वावराक आनी उदारपणाक तुजी बेसवां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या ह्या मेजा बोवारी जमलेल्या आम्हा सर्वांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसल्या वडिलांनी आनी सर सांद्यांनी दिसपट्टे तुजे कुशे प्रमाणे जिवन आपूण क्रिस्ताचे मिसांव म्हणलें समजून सुवार्ता परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. माऊनपणी आमची जण एकल्याची मागणी ते सावां आतां आमी उडास करया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूचे राज ह्या संवसारांत परगट करूंक सांज जुजेवासाक तुवें नेमलोय आनी ताच्या जिविता मुखांत्र आमी सुवार्ता परगट करूंक आज तुवें आमकां जागयलाय. ह्या दिशेन आमी केल्ली मागणी दयेन आयक. आमकां सोमेस्तां आमच्या कुटुंबांत सुवार्ता जियोवंक आनी ह्या सुवार्तेचे साक्षी जावंक आमकां फावो कर. ह्या मागणी आमी करता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत संको 9.
दिसा आणि कोके बोन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तू कर हे बापा स्वीकार तू कर हे बापा बुंदो गोवासो वायदा कासो बोल बांतिसो आमच्या कष्टासो बुंदो गोवासो वायदा कासो बोल बांतिसो आमच्या कष्टासो स्वीकार करून ये बापा बदलत कामासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदलत कामासन क्रिस्ताच्या म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हें मुजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागा. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सृष्टीच्या रचनरासन मनशांच्या तारोका आपले परजे कथीत सांज उजेवासान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे जिवी तुका भोव मानवले. हे सुशेगूण आमच्या काळजांनी वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान या पवित्र जेवणान बांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराकय उबारता. सर्वे घैस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांत आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमळ्यांनी तुज्या सेवका सांज उजे पासत आमी तुका दीन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगास जोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितांक घेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो हो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिबी आनी काळजां आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा संतोषान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे हे नावे येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवुंडा आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दुकान आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमाचो मेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकुवार मरे देवाचे माये संगती, भगवंत झुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदा हर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मतींत हाडून ताणेंच आमकां शिकयल्ल्यान प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी गोशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव सोडून बेता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी सदांच एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो.
एकवट असो आनी माया मोग असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी घे, संसाराचे पाप काढले, आमची घातूक कर. देवाचे शेळी घे, संसाराचे पाप काढले, आमची घातूक कर. देवाचे शेळी घे, संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया, देवाची सिळी संसाराचे पाप काडटा ती. या सिळेच्या जेवणाक आपण लभल्या आमी सुभागी. सोम्या तुमी तेरेमचे म्हाका फोना पुजा उतरान म्हाका भावांनो आनी भयणींनो, आतां पवित्र कुमगार सेवसो वेळ. पवित्र कुमगार आयच्या दिसा गवळीक कारणाक लागून जिबेरस स्विकार करी जय म्हूण विनंती आसा. म्हणयारे क्रिस्ताची कोड म्हणटाना आमेन म्हणून भावार्थाची जाप व्हडल्यान दियात. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕುಂಗರ ಚೆಂಗೀತ್. गीत संको 11. जीविताच्या उन्या, तू ये कळसात
घे खळसा तुझ्या बाबाच्या पोयटा सामोजो बोलाता हे घडीभर आमचे दोळे दंपया मौनपणी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. उभी राहूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा उर्बी तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांनी चडय आनी सांज तुजे वासाच्या परसळीक शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. संभ्रामीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्या तकल्यो बगाया. सर पदवेदार देव दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरों आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची मेटां सांबाळून बापाच्या कुशा प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे एक घडी बसया. सांजुजे वास बापाक समर्पण दिल्या या पुनशताची वार्षिक महापर्व आज तिसरो दीस आनी हे 5वे मीस. सांजुजे वास बापाक आमचो पात्रोन जावन दिल्ल्याक धन्य देवाक आमी दिन वाचता. ताचे सवळे खाल जीएमचे वर्ते भाग आमकां मळी पुकारांक आनी सांगतास ह्या पवित्र थळा येवच्या हरेका भुक्तिकाचे म्हूण संगीत. ह्या वार्षिक महापर्वेच्या ह्या संभ्रमांत आयच्या दिसाचे हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमच्या मंगळूर दिसचे काळीज म्हणची आमची सांजुजे सेमिनरी. ह्या सेमिनरीचे रेक्टर बाबू भोवमानादीक रोनाल्ड सेरावो तांचे लागीं हांवें विनंती केल्या वेळार ते खंडीत संतोशान जायत म्हणाले येता म्हूण सांगूंक लागले. परस ते ह्या आमच्या सांजुजे सेमिनरीचे रेक्टर जावन नेमाक जाले. त्या उपरांत तांणी पयल्या फावटी ह्या पुनशताची भेट करची आनी आज सर्व भक्तिका सांगता हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवचें आपोवपाचो प्रसंग तांणी आमी सर्वांनी सांजुजे वास बापा बरी मिशनरी जमच्याक तांणी आपोवन दिला. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान मनादे बाब रोनाल्ड सेरावो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पवित्र सभेच्या मुखल्या याजकांक तरबेत करची भोव व्हड जबाबदारी तांचेर आसा. तांचे खातीर आमी सदांच मागया आनी व्हरतो सांत आमचो मिशनरी तांकां सदांच देवाची कृपा मागोवन दिवं आनी ह्या बराबर आमच्या मंगळूरच्या पवित्र सभेक आनी भारताच्या पवित्र सभेक
सांजुजे वासा तसले याजाक आमकां आरोपीत करूंक तांकां आदार दिव म्हूण जावं आमचें मागणें. आज ह्या मिसाक आमकां पुरबायचें खोयर दिलां सेमिनरिस्तांनीच. फादरापान थोड्या सेमिनरिस्तांक आपोवन हाडलां ह्या मिसाक खोयर दिवच्याक. ह्या खातीर पुरबायशीं कांतारां गायलेल्या सेमिनरिस्तांक हांव देव बरें करूं म्हूण सांगतां. ह्या सगळ्या मिसाची मांडावळ करची मंगळा ज्योती केंद्राचे निर्देशक बाब विजय मछादो तांच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. भायर तुमकां दिसता ते लायट्स हाची सगळी जबाबदारी वेलांकांनी लायट्स कोतार ताच्या मालकाची. वो आवाज तुमकां आयकता वा सावंड सिस्टम हाची सगळी जबाबदारी सोजा सावंड्स ताचो मालक श्री लॉरन्स ताच्या सिबांदीची. सांगताच तुमी भायर वता आसतना थंयसर विनवणे पंगड आसा निरंतर आमचे खातीर म्हणजे हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकां खातीर मागोवन आसात. थंयसर तिसल्यान आमच्या सभास्थलांत कुमसाराची थारे मांडावळ जावन आसा. हांगासर आमच्या हर एका भक्तिकान कुमसाराचो सक्रामेंत स्विकार करून देवाची कृपा जोडच्याक आपणास तयार करच्याक ही सगळी मांडावळ ही सगळी हांगासर आमच्या भक्तिकां खातीर. ह्या सर्व सेवे फाटल्यान सोडून 200 जाण आमचे सांजुजेवास बापाचे सैनीक वा वॉलंटियर्स म्हणटा आमी स्वयं सेवक आपणाची निरंतर सेवा ते दिवन आसात. तांकां सर्वांक तुमचे नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसा उपरांत तुमकां जेवणाकी एक मोगाचें आपोवणें हांव दितां. परत तुमकां सर्वांक फेस्ताचे सुभाशय पाठयता. सांजुजेवास बापाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. आयच्या दिसा हे मीस आमचे खातीर भेटयल्या भोवमानादीक बाब रोनाल्ड सेरोवो हांकां मोगाचो एक तुरो दिवन आनी उगडासाची खाणीक दिवन आमी मान करता. तांणी ती स्विकार करच्याक हांव विनंती करतां. देव बरें करूं. आमकां सोमेस्तांक ह्या फेस्ताक आपोवणें दिल्ल्या शुभाशय पटयल्ल्या ह्या पुनशेताचे निर्देशक बाब बेंजामीन पिंटो तांचे सहाय्यक बाब शॉन रॉड्रिगस तांकांय आमी फेस्ताचे उल्हास पाठयता आनी ताळयो पेटोवन अभिनंदन तांकांय आमी पाठयता. थोड्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आतां निमाणें गीत जावच्या पयलें याजक पिडेस्तां खातीर मागणें म्हणटा. तें मागणें जाल्या उपरांत निमाणें गीत जाता आसतना हांगासर आसले याजक आनी प्रधान सेवक तुमच्या तकलेचेर हात दवरून मागतात. उपरांत तुमी भायर म्हज्या ह्या देव मंदिराच्या उजव्या कुशीन सकयल आसच्या मैदानार जेवणाक वेचें. थंयसर तुमकां जेवण तयार आसा. तुमी जेवण जाल्या उपरांत वयर वता आसतना कुमसाराक जायचे जाल्यार ह्या पयलें तुमी कुमसाराक वशेत. जेवण उपरांत आसता ती कुमसार आसात पाद्र्या बसात आनी थंयसर विनवणे पंगड मागणें करनासा थंयसरी तुमी मेळये. आनी उपरांत तुमी वयर वेता आसतना पुनशेताची दोन स्टॉलां आसात. एक भक्तीक वस्तू आनी एक स्टॉलांत मंगळ ज्योतीचे थंयसर लितुर्जीची पुस्तकां भक्तीक पुस्तकां नातालां फेस्ताक जायच्यो जाल्ल्यो वस्तू. आनी कालच्या दिसा गवळी बापान वाचपां परगट करतल्यांक देवाचें उतर परगट करतल्यांक हात पुस्तक हांगासर मोकळी केल्लो आसा. देखून कोण वाचपां वाचूंक आसात तांणी तो बूक घेवन ताजी समजोणी घेजय. तो इथं बूक स्टॉलांत मेळटा. तुमी तो घेवचो. तशेंच जेजूची सुवार्ता दैवीक अमृत आनी राखणो पत्राक वर्गाणी तुमी बांदयेत. हें पर तुमच्या गमनाक. मुखले मीस आसा 8 वरार आयच्या दिसाचे निमाणे मीस. फाल्यांचो दीस फेस्ताचो हांगासर निमाणो दीस. देखून पयले मीस आसा 8:30 वरार. दुसरें संभ्रमीक फेस्ताचे मीस 10:30 वरार आमचे मंगळूरचे धर्माध्यक्ष भेटयतात. उपरांत दनपारां 2 वरार सांजेर 4 वरार कन्नडा भाशेन बेलतंगडीचे धर्माध्यक्ष भेटयतात. देखून कन्नडा भास मिसां कोणा येवंक जाय तांकां तुमी खबर दिवंक जाय. हेर एकल्यांनी तुमी तुमच्या इश्टमंत्रांक सांगचें. ताजे उपरांत सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आनी निमाणे दीस 8 वरार ह्या मिसांची पट्टी भायरी आसा तुमकां मेळटा. तुमी हेरांक सांगा. येवच्या वर्सा हें फेस्त डिसेंबराच्या 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 आसतलें.
देखून तुमच्या गमनाक वर्सामध्ये शुक्रारा दीस हांगासर सकाळी 10 ते 12:30 वरांपर्यंत आराधन नोवेन मीस आसा. भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबे रावा. सोम्याचे नवी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. सर दयाळान आनी मोगान भरिल्ल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीक लाभो कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जाण विविध पिडेनी कश्टांतल्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या भक्त साजुच्या मजतेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगा तांणी तुज्या सांगातपणान जोडलेलो दैवीक अनुभव शासनाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. निमाणें गीत. गीत संको 15. Kurpa magom di Bapa.